गोयच्या डॉक्टर करिश्मा पारकरान इतिहास रचलो। राष्ट्रीय पावण्यार बायलांचे बॉडी बिल्डिंगेत रुप्या पदक जिखलें। अशी कामगिरी करपी ती पयली गोंयकार। पुणे चिंचवड जाल्ले 13वे विमेन्स फिटनेस सर्तीत बिकिनी कॅटेगरीत तिणें पेजात कामगिरी करून सिल्वर जोडलें। 26 ते 29 एप्रिल मजगतीं मंगोलियांत जावपा आशिल्ल्या एशियन बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशिपीक करिश्मा सिलेक्ट जाल्या। आमी पुण्या चिंचवड हांगा इव्हेंटान पार्टिसिपेट करपाक गेल्ली। इट वॉज द 50th मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशीप एंड 13th वुमन्स फिटनेस चॅम्पियनशीप 2018. We are members of IBBF, which is headed by Dr. Sanjay More. He is the Secretary of Asia AFBF General Secretary. We are also members of GBBFA, which is a Goan body. It's headed by our President Sanjay Raikar and Vice President Khushali Videkar. I am the first Goan athlete to get silver medal in women's category, women's bikini category, and I've been selected to represent India in Asian Championship, that is 52nd AFBF Championship, which is going to be held in Mongolia. आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। मंगेशी 12वो मांगिरी संगीत महोत्सव जालो। उक्तावणाक प्रुडंटाचो संपादक प्रमोद आचार्य आशिल्लो। आमचे मॅक्झिमम कलाकार सध्या म्हाका गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ले दिसता किंवा ते गव्हर्मेंट सर्वंट जावपाक सोदतात अशें दिसता। आनी हातूंत जर म्हाका दोन म्हत्वाची डेंजर्स दिसतात। हांव सदांच कला आनी संस्कृती खातें आनी फाटली एक दशकभर जें काम केलां तें खरेंच तोखणाय करपाक आसा, पण त्याच कला आनी संस्कृती खात्याचे बाबतींत म्हजी एक तक्रारय आसा। कित्याक कला आनी संस्कृती खात्यान कितल्याशाच बरे कलाकारांक सरकारी नोकर केले, आनी एक कलाकार जेन्ना सरकारी नोकर जाता आनी तो सरकारी नोकरी धरता तेन्ना ताचे कलेची कितें जातलें आनी ताचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचें कितें जातलें हांवें सांगपाची गरज ना। आनी तो जो एक ट्रेंड सुरू जाला गोंया भितर म्हाका तो सगळ्यांत डेंजरस ट्रेंड दिसता। कारण कलाकाराक जरूर जावचे सरकारी नोकर, पण तो कलाकार जर ताणें GPSC क्लियर केल्ली किंवा UPSC क्लियर केल्ली आनी तो कलाकार जर IAS ऑफिसर जाल्लो, IPS ऑफिसर जाल्लो किंवा IFS ऑफिसर जाल्लो जाल्यार अभिमान दिसता आशिल्लो। पूण जेन्ना आमची कलाकार आपल्याक LDC जावपाक जाय म्हूण लायनीक उबी रावतात तेन्ना ती अस्वस्थता बरीच वाडटा। आनी तातूंतल्यान म्हजे दृश्टींतल्यान तरी दोन मेजर डेंजर्स आसात। एक गोंय कलाकारांची खाण म्हणटात, मिणाची खाण बंद पडल्या, कलाकारांची खाण तशीच बंद पडची न्ही कालांतरान म्हाका दिसता ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा। गोंय सरकाराच्या ITI कर्मचारी संघटनेचो वर्सुकी सुवाळो जालो। निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान जालो। लोकांक एक नदरेन भरून उरलां अशें एक टॅग पडला GJITIचेर की हें एसोसिएशन जें आहा पळय जें एंटी ऑफिसर्स, एंटी गव्हर्मेंट ऑर एंटी डायरेक्टर अशें आहा म्हणून, पण हें सत्य कांय ना। हितून आमी कोणाच्याच अगेन्स्ट हें एसोसिएशन तयार केल्लें ना। फक्त जस्टीस टू द स्टाफ्स, ट्रेनीज आनी जे काम करता ह्या डिपार्टमेंट हांकां जस्टीस गावची ह्या हेतूनच तें एसोसिएशन निर्माण जाल्लें आहा। आनी आयज पासून आमी कोणाचेरूच कितेंच घालो घातलेलो ना आनी कितेंच केल्लें ना वायट अशें। प्रत्येक सरकाराच्या मिनिस्टरान आमकां सहकार्य दिल्लें आसा, प्रत्येक ऑफिसांनी सहकार्य दिल्लें आसा। सत्तरी आंबेड्या हनुमान देवळात अन्नपूर्णा अभ्यंकराच्या बकळीची फुलं या कविता जाल्याचे विमोचन झाले। माझे बालपण मळेवाड सारख्या निसर्ग संपन्न गावात गेले। तिथे वाहणारी नदी, डोंगर दऱ्या मला भुरळ घालत होत्या। त्यातच बाबांची नोकरी रेडी ह्या समुद्रकिनारी असलेल्या गावात होती। वाळूचे किल्ले बांधताना, शंख शिंपले वेचताना मन गुणगुणत होतं। आम्हाला मिळालेलं मराठीचं बाळकडू, रसोदिव्याच्या चुका न होता लिहायचं कसं हे शिक्षक शिकवत होते। दुसरा कविता संग्रह ह्यामुळेच मला लिहिता आला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।